धन्यवाद ज्योती माताजी इतली चंद कोण इंट्रोडक्शन केलेलं आहे खातीर भारी चंद कोण केलेलं तशींची स्नेहा माताजी के धन्यवाद भारी चंद कोण त्या भजन आणि कीर्तन केलें जीएसपी भक्तवृंदाचे पुरा टीम विश्वांबर प्रभु वजगोपी माताजी गोपाल हरी प्रभु वेणी माधव प्रभु ज्योतिकिणी माताजी धर्मराज प्रभु आणि तांगेल फॅमिली विजय गोविंद प्रभु आणि तांगेल फॅमिली आणि अल्टिमेटली राधाकुंड प्रभुले सपोर्ट हंतो असं तांकां पुराजन आमी कृतज्ञ आसात की तांणी आमकां अवकाश करून दिता ती की एवरी संडे आमी तांचे भक्तिमय टॉपिक आमी पुरा सत्संग प्रेमी जन ताजेर येवन ताजेर विचार करून एक 40 मिनिट 1 घंटो मन लावन देवाल विषय आयकून ताजेन देवाला प्रार्थना करचे की आमगेल पुराजनाले चांग भाग्य मेळ्ळें आनी आत्मोद्धार जावं आमगेले सो प्रार्थना करून हे सेशन सुरू करता ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पुराजना पुनः स्वागत असं स्पेशली पुरा मलगड जनल तुमगेला आशीर्वाद घेऊन तुमगेल परमिशन घेऊन हे सेशन स्टार्ट करता हे कंटिन्यू करता आसत आमी लास्ट टाइमाचे टॉपिकाचे कॅन वन ट्रान्सफॉर्म अवर हार्ट वे म्हणून की हृदय परिवर्तन जावचे साध्य असवे आमकां भक्ती चांगी आमकां भक्ती श्रेष्ठ हे पुरा गोत आसा जाल्यार ताजे हृदय परिवर्तन जावचे साध्य असवे आनी ते कशी जाता त्या टॉपिकारी आमी कंटिन्यू करूया सो हे स्ट्रक्चर हे सेशनाचें स्ट्रक्चर बेसिकली हेंच आसतलें की आमी दृश्टांत घेता ती वृत्रासुराले तो व्हड असुर आशिल्लो आनी तो देवता जना रोटू युद्ध करता आशिल्लो जाल्यार युद्धा मध्येन तू तो देवा प्रार्थना करचे सुरू करता तागेलें एकदम हृदय परिवर्तन मन परिवर्तन जाता आनी तो सांगता की म्हाका देवा तुगेली भक्ती मात जाय म्हणून आनी कसं नाका म्हणून ते कशी जाल्लें तो ते आमी वृत्रासुर स्टोरी चिक्यांनी पळोवया आजी आनी लास्ट सेशन कंक्लूड करतना आमी हें पळोवया हें काणी दोखून लीला दोखून देवाले आमगे लायफान तू प्रॅक्टिकली आमी मनावर कसो विषय आसा म्हणून हें करूं सो बेसिकली थोडे रिकॅप करूया लास्ट टायम सेशन सो आमकां लास्ट टायम सेशन थोडे गुड आसतलो तुमगेले कसं नाही कॉमेंट्स असल्यार क्वेश्चन्स असल्यार ते चॅट बॉक्साक घालता वचेत आमी सेशना एंडारी घेवया सो फॉर द नेक्स्ट 40 मिनिट्स आमी हे सेशनाचे अप टिल 7:45 वी विल कंडक्ट दिस सेशन सो वृत्रासुर एकदम व्हड भारी पॉवरफुल राक्षस आशिल्लो तागेले आवृत म्हळ्यार ताण राबल्यार मागशी आकाश दिसनाशिल्लें तितलो व्हड सायज आशिल्लो तागेले आनी ताणें युद्ध येताना पुरा देवी त्या देवता जन कोण तागेलो युद्ध आयली तांणी एक पण भिवन वतात की पळोवन मस्त जन धांवन वतात की कसन वटा म्हणून आनी तो इतलो कोपार आशिल्लो म्हळ्यार तागेले इमोशन्स दाखोवन आनी वृत्रासुरू की इतलो व्हड सायजाचो आनी इतलो कोपारी आशिल्लो म्हळ्यार पुरा जना पळयल्यार एक म्हणटा पळय भयंकर तशें आशिल्लें म्हणून ते आमी पळयलेलें आनी ह्या पॉयंटार आमी हाजे विशयी थोडे डिस्कस केलेलें की इमोशन्स आसता आमगेलें एक भावन आसता आनी वृत्रासुराल ती एक भावन आशिल्ली तो एक कोपिश्ट आशिल्लो आनी मुखार तागेलें भावन चेंज जाता तो हें कशें जाल्लें म्हणून हाजी तत्व समजून घेवचे खातीर और मना व्हरचे खातीर आमी थोडे ताजे एक ताजे तत्व आमी उलोवन घेतिल्लें तातूंत म्हळ्यार एक आमगेलें चेतन मन आसता एक अचेतन मन आसता आनी एक अवचेतन मन म्हणून आसता 3 टायपाचे आमी ताचे एग्जाम्पल दृश्टांत घेवच्या खातीर आमी कसं पळयलें की खंयचे एक काळका रूम आसचे पुरो तुमी टॉर्च लायट घेवन त्या रूमाक गेल्यार ते टॉर्च लायट खंय पडता पळय थंय आशिल्लो तुमकां सामान दिसतलो त्या रूमांत मस्त सकट सामान आसा तो दिसना आमकां ते आमकां कसं दिसचे आशिल्लें सामान ते चेतन मना म्हणटा आनी दिसनातील पुरो सामान तो अचेतन मना म्हणटा म्हूण आशिल्लो आनी तांची रूमान तूं पक्कने एक बागेल आसा खंयच्यान तुमी बेजमेंटांत वचेत ते बागेल ओपन केल्यार मात ते भितर वचेत म्हणजे खंय टॉर्च लायट घाल्यार वयता दिसना हें अवचेतन मना म्हणकेची म्हणून
आणि कसंकी एक परिस्थितीन तू ते अवचेतन मन उजागर जावन आमकां कसंकी एक कळटा म्हणून तशें एक प्रकार आमी पळोव येता म्हणून सांगिल्लें. ह्या फोटोन तुम्ही पळोव येता ते आयसबर्गा पिक्चर आसा. म्हणजे एंटार्क्टिका ते थंडी एकदम एक्स्ट्रीम थंडी गांव असता पळय थंय पोला लागीं नॉर्थ पोल साऊथ पोला लागीं आयसबर्ग्स म्हूण आसता ती. म्हळ्यार वयर दिसता आयसा कुडको समुद्रा वयरी एक सान भाग आसच्या पुरो जाल्यार ताजे किना कितले की व्हड तो एक म्हणटा तर कितले की किलोमीटर ते पंद आसता ते उदकाचे तितले डीप आसता. तशींच आमकां दिसचें आशिल्लें चेतन मन आसा पळय ते चेतन मन वयरी आमकां मन आसता एक चेतन मन म्हणून सांगितलं जाल्यार आमगेले अचेतन अवचेतन मन ते आमकां कळून येना आनी ते सर्टन सिच्युएशनान परिस्थितीन मात ते आमकां ते कळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. कशें आमी फोनाचे दृश्टांत पळयलें की आतां फोनार तुमी फकत व्हॉट्सएप पळयल्यार तुमकां तुमगेल्या फोनांत युट्यूब आसा फेसबूक आसा आनी विंगड सकट आसा जाल्यार तें दिसना. तुम्ही खंयचेर काम करता तें मात तुमगेल्या स्क्रिनार दिसतलें तें चेतन मना म्हणटा. आनी अचेतन मना म्हणटा म्हळ्यार तें आसता तुमगेल्या फोनान तुम्ही आत्ता यूज करनात तें म्हणून त्या प्रकारान आमी तें एग्जाम्पल घेतलें. आनी सेकंड आमी एग्जाम्पल पळयलें की समुद्रांत वयर देखून पाळ येता वेव्स म्हणल्यार आनी ते एक डायरेक्शना वता आसा जाल्यार कोणाक समुद्रा विशीं गोत्त आसा स्पेशली कोण शिप बोट आनी पुरो व्हरता ती व्हड शिप्स तांकां गोत्त आसता की समुद्रा वयर पाळ एक जाल्यार समुद्रा भितर देखून ताका ओशन करंट्स म्हणटा ती त्या एक डायरेक्शना वता आसता ती आनी ते एकदम पॉवरफुल आसता. ताका एक पंता पळय व्हड बिचा लागीं गेल्यार तांणी वॉर्निंग सायन दिता ती की चड भितर वचूं नाका ती हांगा करंट आसा म्हणून. आतां करंट वयल्यान पळयल्यार दिसना जाल्यार ते भितर चड डीप गेल्यार ते करंटान तितलो पावर आसा की ते तांडून व्हरता भितर म्हणून. तशींच त्या बोटांनी आसता ती आनी खंयची डायरेक्शना ते करंट आसा पळय त्या डायरेक्शनार तो कॅप्टन ते बोटाचे ते चलोवचे वता कसले की करंटा डायरेक्शनार गेल्यार ते बोट आनी स्मूथली फास्ट वता म्हणून. तशींच आमगेले चेतन मना निमित्त आमगेले भायल्यान एक बिहेवियर आसचे पुरो आमगेले स्वभाव आसचे पुरो जाल्यार भितर त्या ओशन करंट्सा म्हणजे मस्त जन्म जन्मांतराची हे जन्माची वय ओशन करंट्सा म्हणजे आमगेले मना भितर विंगड विंगड भावन घुंवता आसता आनी खंयची भावन वयर येवन आमगेलें मन चेंज जाता तें आमकां सांगूं जायना. एक पंता भितर अर्थक्वेक जावन म्हणटात पळय समुद्रा भितर ते करंट इतलें स्ट्रॉंग जाता की पाळ ते व्हड जावन सुनामी म्हणजे व्हड जाता. सो त्या प्रकाराचे इम्पॅक्ट त्या ओशन करंट्साचे आसता म्हणून. तशींच आमी त्या भक्तीचे एग्जाम्पल तांकां घेतल्यार भायल्यान आमी भक्ती प्रयास करचे पुरो ती जाल्यार आमकां एक पंता कश्ट जाता निज जावन आमगे हृदय परिवर्तन ना आसता आमी कशें की ट्राय करतात भायल्यान जाल्यार भितर देखून विंगड विंगड विशयाचे करंट्स आमगेल्या मना भितर चलता आसता म्हूण सांगितता मल्टिपल करंट्स चलता आसता म्हूण सांगितता. सो आमगेले भायल्यान एक बिहेवियर आसचे पुरो स्वभाव आसचे पुरो भितर देखून आमगेल्या मनान कशें की विंगड वय चलता आसचे पुरो म्हूण आमी तें कॉन्सेप्ट अंडरस्टँड करून घेतलें. मागीर आमी वृत्रासुरा विशीं हें केलें कशी तें एक एग्जाम्पल आमी घेतिल्लें पिक्चराचें की एक पिक्चरान ते हिरो आनी विलन लढाई करता आसता ती हे पिक्चरा मध्येन तूं नॉर्मली ते फायट जावची लास्टार न्हू विलनान आनी हिरोन आनी तांतून तो हिरो नॉर्मली विलना मारता ते पिक्चर तेन्ना एंड जाता जाल्यार पक्कने इंटरवला टायमारीची एकदम एंड फायटा म्हणजे फायटिंग चालू आसा युद्ध आनी फायट करता करता पक्कने तो विलन कोण आशिल्लो वायट मनुष्य तो कसं की चांग उतरवलोचे सुरू करता आनी तेन्ना इंटरवल जाता तेन्ना आमकां दिसचें पूर्ण अरे हो लेकील वायट मनुष्य म्हणून मात लढाई करता करता हो चांग विशय कसले उलयता कसं ना बा स्टोरी हाचे. तशींच भागवतमान तूं वृत्रासुराल काणी सांगतरी परीक्षित महाराजू शुकमुनी निमगिता की हो वृत्रासुर असूर आशिल्लो जाल्यार हांण सडनली तागेलें हृदय परिवर्तन जावन हांण चांग विशय कशी उलयलो म्हूण तेन्ना ते प्रश्न निमगेल सिद्धाक वृत्रासुराक शुकमुनीन चित्रकेतू महाराजाले काणी सांगचे की वृत्रासुरू फुडें जन्मान तूं चित्रकेतू महाराज राय आशिल्लो तो आनी चित्रकेतू राय म्हळ्यार भारी चांग राय आशिल्लो आनी ताका अंगिरा मुनी आनी नारद मुनीले आशीर्वाद प्राप्त जाल्लो आनी ते आशीर्वाद प्राप्त जाले निमित्त ताका विष्णू भक्ती प्राप्त जालेली आनी विष्णू भक्ती प्राप्त जालेले निमित्त तो भारी म्हळ्यार व्हड ऋषीगणा म्हणजे तितलो पॉवरफुल जालोलो
चित्रकेतू महाराज तो ब्रह्मांडान खंय तागेले विमान घेऊन भोंवत आशिल्लो तितले तागेले भक्तीच पावर आशिल्ले आनी तितले तागेले अंगिरा मुनी आनी नारद मुनीला आशीर्वाद आशिल्ले तांगेले वयर आनी त्या टायमार ते विमान घेऊन वताना एक पंता शिवलोका वताना थंय शिव सदाशिव भक्ती विषय कसं की उलयता आशिल्लो वैराग्या विषय उलयता आशिल्लो पुरा ऋषिगणाक ते सभेंतू आनी ते उलयता आसतना तागेले जांगेर पार्वती देवी बैसून आशिल्ली तेन्ना चित्रकेतू महाराज एक प्रकार भारी एक आश्चर्य जाता ताका आनी म्हळ्यार भारी रिस्पेक्टान मनोभावन ताका देवाल विषय कसं एक हे न्ही की हीन भावनार उलयलेले न्ही जाल्यार ताका हास येता की हो सदाशिव कसं न्ही वैराग्या विषय उलयता भक्ती विषय उलयता आनी बायल पाययार बैसून आसा म्हूण कसं न्ही हें म्हूण हक्का साध्य हें म्हूण जाल्यार ताण तें हासील लेखारी पार्वती देवीक कोप येता आनी ती ताका श्रापीत करता की तूं एक दाखयलेली भावन पळय ती असुरा म्हणकेची म्हूण आनी तूं नेक्स्ट जन्मांत असुर जातलो म्हूण ते चित्रकेतू महाराजान तागेली चुकी म्हूण तो कांय पार्वती देवी कसं न्ही भारी शांत रुपार तो पार्वती देवी आनी सदाशिवाले शरणा येता आनी तुम्ही दिलेले श्राप हांव आशीर्वादा म्हणके घेता म्हूण चित्रकेतू महाराज सांगून घेता म्हूण सांगिल्लें आसा सो तशी पळयल्यार ते श्रापा निमित्त ताका नेक्स्ट जन्म असुर जावन वृत्रासूर जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी आनीक एक पॅरलल स्टोरी अशी आसता की इंद्रान विश्वरूप म्हूण एक ब्राह्मण मारलेलो आसा तो गुरू लेवलारूय आशिल्लो विश्वरूप ब्राह्मण आनी ताका मारलेलें खंयचें एक कारणान ती विंगड काणी आसा ते मारलेले खातीर तागेले बापूक त्वष्ट म्हूण आशिल्लो ते त्वष्ट मुनीक ताका कोप येता की म्हगेले पुत्ता मारले इंद्राक म्हूण आनी तांणी एक महायज्ञ करता ती की असल एक पुत्र प्राप्त जावका कोण इंद्राक मारतलो म्हूण जाल्यार मंत्रोच्चार करतना तांणी चुकून इंद्रा मारतलो म्हणचे बदला त्या यज्ञांत अशी जाता की इंद्रा निमित्त मरतलो म्हणून ते एक ताचे मिनींग येता जाल्यार तांगेले ते यज्ञाच्या पावरान वृत्रासूर भायर येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी वृत्रासुराल जन्माचे ते एक कारण म्हळ्यार इंद्रा मारच्या खातीर म्हूण त्या प्रकार जाता सो एक दोन कॉम्बिनेशन पळयत आमी की चित्रकेतू महाराजाक पूर्व जन्मांत पार्वती देवीन श्रापीत करचें तशींच ह्या जन्मांत त्वष्टान आवाहन करचें की एक व्हड पुत्र असुर एक पुत्र जावका असुर म्हूण एक पुत्र जावका आनी ते खंयचे भावनान ताणें तें मागून घेतिल्लें यज्ञांत त्या प्रकारार असुरू जाता म्हूण ते इंद्रा मारूक म्हळ्यार असुरू जाता म्हूण आनी त्या प्रकारार वृत्रासूर जाता म्हूण सांगिल्लें आसा तशींच आमी पळयल्यार की कोणीक जन्मांत येता ती तेन्ना तातूंत मल्टिपल फॅक्टर्स आसता म्हूण सांगितता आमगेले स्वभाव आमगेले कशे आसा ते एक प्रकारार पळयता आमकां हें शरीर आमगेले आवस बापूसून दिसता आमगेले फिचर्स फिजिकल बॉडी हे शरिरा फिचर्स आमगेले आवस बापूसून मालगडे म्हणटे आसचे पुरो जाल्यार आत्मा उट्टू हे शरीर मात न्ही एक सूक्ष्म शरीर वयता आनी ते सूक्ष्म शरिराचे एक मनोवैज्ञानिक भावन आसता मनोभावन आसता म्हळ्यार सायकोलॉजिकल कॅरेक्टर आसता आनी ते खंयचे निमित्त येता ते पूर्व जन्माचे इम्प्रेशना निमित्त येता ह्या जन्मांत खंयचे संग मेळ्ळा आमगेले मालगड्यान आमकां कशी एक होड केला आनी आमगेले एक फ्री विल म्हणून आसता आमगेले एक स्वतंत्रता आसता की आमी चूज करूं येता आमी कसं करता लायफांत म्हूण आनी ह्या पुरा मेळून ताजे वयर देवाल दय आसता त्या प्रकारार आमगेलें जीवन मुखारसून वता म्हूण सांगिल्लें आसा सो आमी पळयत की वृत्सासुराने जन्म येता ते मल्टिपल रिजन्स आसा तशींच पुराजनाल परिस्थितींत तशी आसा म्हूण सांगिल्लें आसा तो आमी पळयत की वृत्रासुराल आतां वेळा आमी डिस्कस केलेलें चेतन मन अचेतन मन आनी अवचेतन मन म्हळ्यार कॉन्शियस सबकॉन्शियस आनी अनकॉन्शियस सो चेतन मन आशिल्लें ते वृत्रासुरान ते आसुरीक भावार आशिल्लें कसं जालें की ताका जन्मा हाडलोची असुर जावन इंद्रा मारच्या खातीर जाल्यार आमी पळयत तांगेलें अवचेतन मन भितरी जन्म जन्मांतराचे तांणी व्हड भक्ती आशिल्ली तांकां चित्रकेतू महाराजान सो हे दोन फोर्सीस तांगेली चेतना भितर आसता ती म्हूण पळय वयल्यान पळयल्यार की समुद्रा वयर दोखून पळयल्यार पळय तो पाड ते असुरीक भावना दिसता आशिल्लें जाल्यार आमी तावळ डिस्कस केलें म्हणजे समुद्रा भितर करंट्स आसता ती ओशन करंट्स
त्या तागेली भक्तीमय ओशन करंट्स आशिल्ले जन्म जन्मांतर आसले चांग तागेली बुद्धी आनी चांग ताणें भक्ती केलेली म्हूण पळयत तशी. सो वृत्रासुरू इंद्राक लढाई करता आनी ताका कांय भंय आसना. तो एक प्रकार इंद्रा भिवूनच सोडता आनी एक क्षण अशी येता की इंद्रान तें तागेले गधा मारलेले पेट्टाक वृत्रासुरान पळोवंक आशिल्लें न्ही जावन कसलें की इंद्राल गधा म्हळ्यार तें भारी एक तातूंत पावर आशिल्लें मेसांतू. जाल्यार वृत्रासुर ताका धोर न्हू आपास उडयत काय आनी आपास उडयलेले पेट्टाक तें अस्त्र वचून ऐरावता लागता आनी ऐरावतू पडता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार ऐरावताल सायज अशी आसा की साधारण मट्टा ताका पाडोवचें जायना. आनी हें पळयल्यार इंद्र पद्द शॉक जाता. हें कसन शक्ती आबा हें असुर आले हागे लोटांव कशी लढाई करचें म्हूण. आनी ताका इंद्राल मन अशी जाता की हागे लोटमाक लढाई करचें साध्य ना. आतां हें लढाई सोडल्यारय लायक म्हूण इंद्र लढाई करच्याक बंद करता वा तो युद्धांत नुत बसता म्हूण सांगिल्लें आसा. त्या टायमार वृत्रासुरालें कसन की एक मनोभावन चेंज जाता तागेलें हृदय परिवर्तन सुरू जाता. ताणें तें फूड केलेलें तें फुडें जन्मांत तें कृष्णाल भक्ती आमी सांगिल्लें पळय तें तागेलें आपास येवचें सुरू जाता म्हूण पळयता. सो आयच्या सेशनांत तूं ह्या पॉयंटार आमी डिटेलार डिस्कस करुया. ताणें इंद्राक मारी येतशीं ह्या टायमार जाल्यार तो इंद्रा मारना. सो आमगेलें हें क्वेश्चन येता आतां की हें ट्रान्सफॉर्मेशन जालेलें हें खंयची निमित्त जालेलें कशें जालेलें आसा ह्या सेशनांत आमी त्या पॉयंट्स कवर करूया. सो फर्स्ट डायरेक्टली आमी ताजे आन्सरा वचा आनी मागीर ते डेव्हलप करता वचया की हें कशी म्हूण तें आनीक ताजे डीपर वे पळोवया. सो एक तर आमी पळयत की देवाली दया म्हूण अंत विंगड कसन एक कारण ना देवाल दयाची म्हूण सांगयत. आमगेलें सांगल्या म्हणके फुडें स्वभाव आसा ह्या जन्माचो आमगेलो संघ आमगेले आवस बापूसून कसन शिकयलां तें आसा आनी आमगेलें एक फ्री विल आसा आमगेली एक स्व इच्छा आसा की आमी जिवनांत कसन करूं येता म्हूण आनी एक देवाल दया म्हूण. सो हें पुरा एक हृदय परिवर्तन जावपाक जाल्यार देवाली दय जावपाक आतां हे स्वभाव अशें पुरो आनी आमकां संघय चांग मेळटा आनी आमी ते आमगेले स्वभावाचें आनी संघाचें एक उपयोग करून आमी आमगेले फ्री विल स्व इच्छान आमी कशें मुखारसून वचचें. आतां एक विंगड दृश्टांत घेवपाक जाल्यार कोण एकदम पिवचे अभ्यास आसता केले ताका नेक्स्ट जन्मान तो अशी फॅमिलींत मेळचें पुरो खंय तांणी पित्ता ती आनी ते लोकॅलिटी वेस्ट आसचें पुरो की पुराजन थंय पित्तल जन राबतात थंय त्या लोकॅलिटींत थंय. सो तागेले ते कशें की एक फुडें जन्माचो संस्कार ह्या जन्मांत कॅरी फॉरवर्ड जावन येता म्हूण सांगयता. जाल्यार ते फुडें जन्माचें कसलें आसल्यार देवाल दय आसल्यार कसलें चेंज जावचें साध्य आसा म्हूण. आतां तुमी ह्या प्रेजेंटेशनार तुमी फोटो पळयत की एक मनुष्य एक फातोर अशी लकोन व्हरता आसा अपहिल म्हळ्यार वयची डायरेक्शन लकोन व्हरता आसा. आतां अशी पळयल्यार दिसचें पुरो की हें साध्य ना म्हूण कशी व्हरतलो तो लकोन इतली व्हड फातोर म्हूण. तशींच आमगेल्या जन्मांत आमकां कसलें मुखारसून वचचें भक्ती कशी दिसचें पुरो आमी कशी व्हरची आमगेलो स्वभाव अशें आसा आमगेले इतले दोश आसा ती कशी देव स्विकार करतलो कशी आमगेलें हृदय परिवर्तन जातलें म्हूण आमकां दिसचें पुरो. जाल्यार देवाल दय म्हळ्यार दोन वेजान एक्ट करता. ताचे दोन इफेक्ट आसता देवाल दयेचे. देवाल दयेचे एक इफेक्ट म्हळ्यार आमगेली स्व इच्छा आसा पळय शक्ती की मुखारसून वचुका भक्ती करका देवाल उडगास करका तें देव पॉवरफुल करता आमकां वाडोवन दिता. आमगेलें तें फ्री विल स्ट्रॉंग जाता म्हूण सांगयता. आनी दोनीच प्रभाव एक आसता म्हळ्यार आमगेले फुडेंचे दोश ह्या जन्माचे कशें एक कुसंग आसचें पुरो कशें एक दोश आसचें पुरो तें फातरा म्हणके आसा तें आमकां लोकोचें भारी कश्ट. सो देव एक प्रकारार पळयल्यार आमगे स्व इच्छा शक्ती केली आमकां फातोर तो लोकोचें एक बल मेळटा आनी देव दोन्ही वस्तू कशें करता म्हळ्यार ते देवाल्या पावर आसा ते फातरा सायजस आनकोन सोडता देव म्हळ्यार ते लोकोचें कांय प्रॉब्लेम जायना. फातोर आसतलोची पुराजनाल आमगेले स्वभाव दोश आसतलेंची तें म्हणटात पळय एक रात्री भितर ते खंय वचना हगूर प्रॅक्टिसानाची. जाल्यार आमी केन्ना देवाल दय मागून घेता ती तेन्ना ते दोन वस्तू जाता की आमकां आमगे स्व इच्छा आसा की आमकां मुखारसून वचूं आध्यात्मीक जिवनांत देवाल दय जावका देवाल भक्ती जावका ताजे खातीर ते स्व इच्छा आमकां उपयोग करचे देव शक्ती दिता आनी ते आमगेलें
आमगे ते कसन एक स्वभावाचे अशा पुरो दोष अशा पुरतो होड फात्तरू ताजी फातरा साईज देव सान कोण सोडता ताचे निमित्त आमकां ते लोकोन मुखार वचचेक आनी के इजी जाता म्हूण सांगेत. सो कसं नाही आमगेले करंट इन्फ्लुएन्स असल्यार लायफान तूं येतोळ ते फुडें जन्माचे ह्या जन्माचे ते फातरा म्हणटी आसा जाल्यार देवाल दय असल्यार ते फातोरू सांज जाता और लायट जाता आनी आमी ताका लोकोन मुखार सून वचयत त्या प्रकारारी आमी एग्जाम्पल पळयत की देवाल दय आमगेल वयर कशी ऍक्ट करता म्हूण. सो हें एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आमी मना व्हरता की देवाल दयेनाची ते मुखार सून वचयत आनी विंगड कसने हंतू साध्य ना देवाल दयाची मुखार सून ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ हार्टा खातीर. आता मी पळयल्यार वृत्रासूर बद्द म्हळ्यार भारी एक तागेले चेतनाच पळयल्यार असुर रुपार आशिल्लो आनी भारी एक क्रूर दिसतशिल्लो तो ताका पळयल्यार भयंकर तशिना. आनी ताणी इंद्राक सुरे असल पुरा ताणी शब्द उपयोग करचे आसा इंद्राक. ताणी भागवतमान तें ताणी सांगचे आसा पशोर इव करुणा स्वर्ग कामा म्हणून. हे इंद्रा तू मेगेल भावाक विश्वरूपा कशी मारला की कोणी जन पशुक वय तशी मारना ती. तुगेले स्वताचे स्वर्ग कामा तुगेले स्वता बेनिफिटा खातीर तू इतले क्रूर जावन केल्ले आयला आसा म्हणून. आनी असल क्रूर शब्द उपयोग करता वृत्रासूर. तो सांगता की तुगेले माती कट्ट करून हांव काल भैरवा दिता म्हणून सांगता वृत्रासूर. मागीर सांगता काय ना तू इतलो पापी आसा इंद्रा ते काल भैरवा दिल्यार तर काल भैरवा दिवची तसल तुगेले मागते ना म्हणून. हें मागते हांव मड्याक आयल्यार दिवन सोडता म्हणून वल्चराक. कसं जालें की काल भैरवाक तुगेले मागते म्हणटात पळय दिवची तशी ना मात तुगेले गळ कट्ट करून सोडता म्हळ्यार तसल पुरा उतर उलयता वृत्रासूर म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी आमी पळयत की काल भैरवा लडूगास करता म्हणून सांगिल्लें आसा वृत्रासूर. म्हळ्यार खंयचे रुपार असल्यार असुर जावं असल्यार आमकां कसं की एक हायर पॉवर आवयरी एक आमगेल्या किना कसं की एक हायर पॉवर आसा म्हूण आमकां मनांत आसता म्हूण सांगीत. सो तसल तो आसूर एक भावन आशिल्लो वृत्रासूर अशी उलयता. आतां इंद्राले एक विशय आशिल्लो म्हळ्यार तागेलें एक वज्र आशिल्लें. ते वज्र म्हळ्यार दधीची मुनिलें देहान जाल्लेलें आनी तें विष्णू पूर्ण आशीर्वाद आशिल्लो ते शस्त्रा वयरी. आनीक वृत्रासुराकय गोत आशिल्लें आनी इंद्राकय गोत आशिल्लें की विष्णू आशीर्वाद आशिल्ले निमित्त ते शस्त्रारी खंडीत इंद्र वृत्सासुरा मारतलो म्हणून. जाल्यार इंद्र वृत्रासुरा पळोवन इतलें भिवन वता की ताका ते वज्र उपयोग कशी करचें जातल की ना म्हूण ताका एक विश्वास ना. आनी आमी पळयत ह्या पॉयंटार मारू वताना वृत्सासुराल मूड चेंज जाता म्हूण सांगीत आसा. 18 श्लोक दोखून भागवतमाचे अध्याय दोखून वृत्रासुराले भावन चेंज जावचे सुरू जाता. आतां युद्धांत कोण वता क्षत्रिय जन तांकां गोत आसता की तांगेल मरण केन्नाय जावचें साध्य आसा युद्ध भुमीर म्हूण. खंय दोखून खंयची शस्त्र येवन तांणी मरतली म्हूण. जाल्यार तांणी मेंटली आमी पळयल्यार खंयचे एक शस्त्रांतू आमी पळयल्यार दोग जन एकल्या एकल्या उत्तर उलयता आसता ती. आनी कोणी एक क्षत्रिय तांगेल वीकनेस सांगना केन्ना और तांगेल कोणाले स्ट्रॉंग पॉयंट वय सांगना. सो हेत दोळते आमी पळयल्यार वृत्रासूर असुर एक भावनारी कसाने उलयता आशिल्ली इंद्राक भिवोवच्याक. जाल्यार ह्या पॉयंटार सडनली वृत्रासुराल मनांत चेंज जाता आनी तो सांगता हे श्लोकांत एक सांगता आसा की मनस्विनाम पादरज प्राप्तस्य म्हूण. म्हळ्यार ताका कसन की ते अवचेतन मन उजागर जाता ते वज्रा पळोवन देवाल उडगासत ताका. आनी तो सांगता मनस्विनाम पादरज प्राप्तस्य. मनस्विनाम म्हळ्यार व्हड ऋषी तुमगेले हांव पाया पंदा धूळ जाऊ का म्हूण ताका मनांत तो विचार येता म्हणून. आनी ते मनस्विनाम म्हळ्यार अशी अनुवादान सांगिल्लें आसा प्रभुपादान की ते अंगिरा मुनी आनी नारद मुनी तो उडगास करून घेता की तुमगेल दयेन म्हाका ती देवाल श्रेष्ठ भक्ती जावन आशिल्ली ते प्राप्त जालेली. मनस्विनाम पादरज प्राप्तस्य म्हूण तांकां उडगास येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी इंद्राक शॉक जाता. हो हांगाणे आतां म्हाका मार येता आशिल्लें जाल्यार हो म्हाका मारना आसा आनी कसन की उलयता आसा प्रार्थना करता आसा म्हणून इंद्र वय शॉक जाता. हें सडनली चेंज कशें जालें ना बा म्हणून. आनी तो इंद्रा सांगता काय वृत्रासूर की तुगेल्या त्या हातान ते शस्त्र आसा पळय ते वज्र त्यान तूं देवाल पूर्ण दय आसा विष्णुली. कसले तुका एक भंय करता आसा मेगेलो लढाई करच्याक ते शस्त्रा उपयोग करी
तू खंडीत विजयी जातलो म्हणून वृत्रासूर इंद्र सांगता असं. आता आम्ही नॉर्मल युद्धांत पळोवचे पुरो ती की कोणी तागेल शत्रूक अशी अशी वचन कोणी सांगच ना अशी सजेशन दीस ना की तुगेल्या स्ट्रॉंग शस्त्र आसा तू ताजेन म्हाका मारी येता म्हणून. कोणी ना इनफॅक्ट कसने स्ट्रॉंग शस्त्र असल्यार तांणी तांगेल्या दवरून घेतात त्यांनी भिवयतात ताजेन. आता आम्ही पळयल्या री की फुडें इंडिया पाकिस्तानान मस्त सकट वॉर जालेले 70s फुडें जाल्यार एक पंता दोग जन जालें न्यूक्लियर वेपन आयली तर वॉर जावचे बंद जालें. कसले की दोग जाणां गोत तसं की ते इतले पॉवरफुल असते न्यूक्लियर वेपन की एकल्यार उपयोग केल्यार ते सगळे नाश जातले म्हणून. ताका कसं स्ट्रॉंग पॉइंट असल्यार आम्ही ते भिवोचे उपयोग करता ती एकल्या पॉइंट आउट करना ती कसले की ताजे निमित्त एक शक्ती मेळटा म्हणून. आणि वृत्रासुरान कांय कारण नाशिल्लें की इंद्राक उडगास दिवचे खातीर की तुगेल वज्र स्ट्रॉंग आसा म्हणून. हें तर ऑपोजिट जालें. नॉर्मली वृत्रासुरान इंद्राक गोत्त असल्यार वृत्रासुरान अशी सांगता आशिल्लें की तुगेलें आतां कांय ना आतां हांव तुका मारून सोडटलो पळय ಸ್ವಲ್ಪ वेळ भितरी म्हणून. आनी तागेल शक्ती उणी करता आशिल्लें अशें उत्तर उरलो न्हू. जाल्यार वृत्रासूर तशी उलयना आनी वृत्रासूर कसं म्हणटा हरे ददिश्च तपसा च तेजितः म्हणून. हें तुगेल्या हातांत आसता वज्र तें कसं न्हय हरे म्हळ्यार देवाल विष्णूले पूर्ण आशीर्वाद आसता तो. दधीचेच तपस्या दधीची मुनील तपस्या बल असता तू. हे दोन विशयारी च तेजितः म्हणून ते शस्त्रांत आशिल्लें तेज देवाल आशीर्वादू आणि दधीची मुनील तपस्या बल असं भिवू नाका. आणि हे फूड तू उडयलें ते गदास पळय ताजे मणके न्ही हे शस्त्र हे वज्र उपयोग कर मेगेल वैरी म्हणून. सो आम्ही एक प्रकारार पळय येता की हे पॉइंटारी वृत्रासुराला अवचेतन मना दुखून ताका नारद मुनी अंगिरा मुनीला आशीर्वाद येता देवाल उडगास येता आणि तागेलें हृदय परिवर्तन जावन तो युद्ध भुमीरीची क्षण भितरी तागेलें मनोभावना चेंज जाता तागेलें हृदय परिवर्तन जाता म्हणून सांगता. सो आमी पळय येता की एकदोळ तें तो इंद्राक एक प्रकार शत्रू भावनार पळयता आशिल्लो की हांवें म्हगे भावा मारलें विश्वरूपा मारलें आणि आणि अशी असल भावना निमित्त आम्ही पळय येता की कितले जनरेशन्स एक पण लढाई जाता की ताण ताक मेगेल फॅमिली ताण ताक कशी केलें हाण तशी केलें म्हणून. सो त्या प्रकारात भावनार तो पळयता आशिल्लो. जाल्यार ह्या पंथा तो कसं करता हें ताका तागेलें अवचेतन मन उजागर जावन ताका ते भक्तीमय उडगास देवाल उडगास येयले तो कसं करता की तो येद्र आशिल्लो म्हळ्यार हॉरिझॉन्टल येद्रा ताका दिसता अशें पूण तागेले परिस्थितीन तो असुर आसा आनी इंद्र देवता आसा आनी ताका न्ही जावन इंद्रा मारका म्हणून हॉरिझॉन्टली. जाल्यार त्या सोडून एक प्रकार व्हर्टिकली पळयता म्हणून सांगता की ह्या परिस्थिती ओट आशिल्लें तें कसं की जन्मजन्माच कसं की दोशान आसच्या पुरो कसं आसच्या पुरो. जाल्यार मेगेल व्हर्टिकल कनेक्शन म्हळ्यार कसं न्हय देवाल भक्ताल ओट कनेक्टेड आसा नारद मुनी आनी अंगिरा मुनी ओटू आनी तांगेल दयेन म्हाका देवाल भक्ती प्राप्त जालेलो आसा म्हणून. सो तांगेल फोकस ते करंट परिस्थिती दोखून तो तागेलें देवाल भक्ताल ओटू आनी देवाल ओटू कनेक्शना वयर फोकस करता म्हणून सांगिल्लें आसा. ते वन ऑफ द रिजन्स तागेलें हृदय परिवर्तन जाता म्हणून. सो ते यू वर्सेस मी म्हळ्यार मेगेल आनी इंद्रा तुगेल लढाई दोखून तागेल मन खंय वता की यू वर्सेस मी न्ही मेगेल देवाल भक्ताल ओट आनी देवाल ओट कसं कनेक्शन आसा ताची ओट तो ताची वयर तो फोकस करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी ह्या भागवतमाचें श्रीमद भागवतमाचें कन्सिस्टंट थीम मस्त सकट स्टोरीज पळयता. लास्ट टाइम सांगिल्लें की बली महाराजाले अशें पुरो और मस्त सकट स्टोरीज पळयता जड भरताले की तांणी तांगेल जिवनांतू तांगेल कसं कोणी कश्ट दिल्लें आसच्या पुरो तांणी ताका इग्नोर करता ती की ह्या मनशाल निमित्त म्हाका कश्ट जाल्लें और ह्या परिस्थितींत कोणाल की कारणा निमित्त तांकां कसं एक कटू भावना ना तांगेल मनांत. व्हड भक्ताल भावनांत कसं नासता की हें कसं परिस्थिती आसच्या पुरो हो मनुष्य म्हाका बाद दिता आसा और कसं की एक दुःख दिता आसा ह्या जिवनांतू जाल्यार हाजी मागशी एक कसं की एक कारण आसा आनी तें मागशी कारण म्हळ्यार ते देवाली दया म्हणून. परीक्षित महाराज वय आमी पळयल्यार तांणी कसं की एक सान कारणा निमित्त ताका श्रृंगीन श्राप दिल्लो की एक वीक भितरी एक सप्ताहा भितरी तुका तुगेल मृत्यू जातलें म्हणून. जाल्यार आमी पळय येता हें घटना सुरेस्कंदांत आसा आनी परीक्षित महाराजाक श्रृंगी वैरी एक पंता वय कोप येना.
तो हेंच मना व्हरता की श्रृंगी श्रापा निमित्त कशें की तागेले एक देवालो कनेक्ट जावचे एक परिस्थिती उत्पन्न जाल्ली म्हणून आणि सगळे भागवतमान तुम्ही पळयता परीक्षित महाराज एक पंता वयशी सांगना शुकमुनीक की श्रृंगीन म्हाका श्राप दिलो तो सम न्ही इतलें सांग कशें की कारण जालें तान म्हाका तोड श्राप कसले दिलो म्हळ्यार ती भावना ना परीक्षित महाराजाल मनांत सो आम्ही पळयता की हे व्हड भक्त आसत पळय वृत्रासूर जावं श्रृंगी जावं तांणी तांगेल जिवनांत तशी कसं परिस्थिती पळय तांतू हे तांणी स्ट्रॉंगली बिलीव करता ती तांगे मना विश्वास आसा की हे देवाल मनांत कशें की आशिल्लें त्यांची जत्ता आसा म्हणून आणि देवाल मनांत कशें नाशिल्लें तें जत्ता आसा तें एक्सेप्ट कोर न्हू हांतू देवाल दय पळोवन न्हू मुखारसून कशी वचची जिवनांतू त्या भावनार तांणी पळयता ती आणि असल परिस्थितीन तू तांगेल देवाल वयर विश्वास आणि भक्ती आनिके वाडोवन येता म्हणून सांगेत आमगेल जिवनांतूय आमी खंयची खंयची परिस्थितीन तशा पुरो आमी आमगेल परिवार आसा और आमगेल कसं प्रोफेशनल लाईफ आसा सो आमगेल एक हॉरिझॉन्टल विजन आसा पुरो की आमगेल एक पर्टिक्युलर लाईफांत हे पुरा परिस्थिती उत्पन्न जालेलो आसा हे कारण आसा आमगेल जिवनांत तशें पुरा चलता आसा म्हणून आमगेल हॉरिझॉन्टल लेवलार हे आसा पुरो खंयची एक समाजा भाग आसत आमी जाल्यार आमगेल एक वर्टिकल विजन आमी केन्ना विसरचे नज की आमकां कशें की आमगेले गुरुजनां निमित्त व्हड व्हड देवाल भक्ता निमित्त आमगेले देवाल उठ कनेक्शन आसा तें आमी घट्टी दवरका खंयच्या परिस्थितींत आसल्यारी म्हूण पळयता सो परीक्षित महाराज जावं वृत्रासूर असो तांणी तें तांडून बसना ती तें उलयलें उलोवन हो हागेल निमित्त अशें जालें तागेल निमित्त अशें जालें ना तांणी लेट गो करता ती त्याची इग्नोर कोर न्हू तांणी मुखारसून वता ती म्हूण सांगीत सो एक प्रकार पळयल्यार हें कशें जालें वृत्रासुरा ट्रान्सफॉर्मेशन आणि 2-3 श्लोक उलोवन जातरी 20 सेकंड श्लोक दोकोन भागवतमांतू वृत्रासूर प्रार्थना करचे सुरू करता म्हूण सांगीत देवाल खातीर आणि एक तांतू श्लोकांत अशें सांगचें आसा पुंसाम किलकांत धियम स्वकानम म्हूण अशें म्हणटा पुंसान म्हळ्यार हांव असल पुरा व्यक्तित्वाल उडगास करता पुंसाम किल एकांत धियम म्हळ्यार कोण देवाल व्हड भक्त आसा ती म्हणून अपास वृत्रासूर अंगिरा मुनी आणि नारद मुनी विशयी उडगास करता आसा एकांत धियम म्हळ्यार कोण देवाल विशय आसा आणि तसल जनाक कोण देवाल नित्य रुपार भक्ती करता उडगास करता स्वकान म्हळ्यार देव तांकां केन्नाय सोण घालना म्हणून आणि तसल भक्ताक हांव घट्टी धरला ताका म्हाका काय देव सोण घालच ना म्हूण तागेल ती एक भावना आमी वृत्रासुराल पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा सो हे असल एक कश्टांत आशिल्ली भावना आमी पळयता की कुंती महाराणी वय तशी आशिल्लें तीन प्रार्थना करतना तीन सांगचें आसा देवा की आमगे जिवनांत इतले कश्ट आयिल्ले आसा जाल्यार ते कश्ट आयिल्ले निमित्त केन्नाय आमी तुगेल उडगास करता आशिल्ली ती आनी तुगेल उडगास केले निमित्त हे कश्ट आयल्यार तो व्हड विशय न्ही आमी तुगेल विशय उडगास कोर न्हू देवाल तुगेल कनेक्टेड आसता तीच तुगेल देवा तुगेल दया म्हूण सांगिल्लें आसा आनी वृत्रासूर मुखारय सांगता त्रैवर्गिकास विघातम अस्मात् पतीर विदते पुरुषस्य म्हूण म्हळ्यार आमगेल कशें की एक धर्म अर्थ काम मोक्षा चेष्टा आमगेले जिवनांतू चलता आसता आमी कशें पूण करता आसा ती म्हणून जाल्यार देवाल प्लॅन एक पंदा चेंज जाता काय आमगेल मन आशिल्लें म्हणके जायना ते प्लॅन चेंज जाता केन्ना आमगेल परिस्थिती कंट्रोल ना ताकाय आमी भगवत प्रसाद म्हणून ट्रीट करता म्हणून सांगिल्लें आसा आमगेल तर्फेन कशें जाता तें प्रयत्न करूंकाच अशें न्ही की देवाली इच्छा आमी कशें करची न्ही नुतो बैसून अशें तशें न्ही खंयचे परिस्थितीन तूं आमगेल कशें कर्तव्य आसा आमी कशें करता तें करता आसुका जाल्यार आमी प्रयत्न करतर वय खंयचे कारणान परिस्थिती विपरीत जावन न्हू आमगेल मन आशिल्लें तशें जायना त्या परिस्थितीक वय भगवत प्रसाद म्हूण स्वीकार करून घेवचें हें एक गूण वृत्रासूर दाखयता आणि हें दाखयता की असल ती भक्ती अशी मना येवचें असल परिस्थिती अशी मना येवचें तें भारी दुर्लभ आणि तांकां अकिंचन म्हणटा ती म्हळ्यार देवाल ते पूर्ण श्रेष्ठ जावन आशिल्ली भक्त तांणी अशी परिस्थितींत वय तांणी देवाल उडगास येता आणि विपरीत परिस्थिती वय तांणी भगवत प्रसाद म्हूण तांगे जिवनांत स्वीकार करतात पळय तें एक व्हड विशय म्हूण आमी पळयता आणि वृत्रासुरान एक भारी हें एक चंदी प्रार्थना आसा तुमी पळोवन वाची येता हांव सांगता आसा अहम अरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय
मन स्मरेतासु पते गुणांस्ते गृणीत वाक कर्म करोतु कायहम. अहम अहम हरे तव पादैक मूलम. हे देवा हरी, तुगेले कमल तुगेले पदकमल चरणाची आमगेले एक आश्रय म्हणून. हरे अहम हरे तव पादैक मूल म्हणून प्रार्थना करता. आणि कसं सांगतो मागे तो, दासानुदास भवितास्मी भूय. म्हाका तुगेले सेवकाल सेवकाल सेवा, दासाल दासाल दास कोण सोड रे देवा म्हणून. ह्यांचे हांव मागून घेता असं म्हणून हे प्रार्थना करता. आणि कसं नाही उडगास करता, मन स्मरेतासु पते गुणांस्ते. देवा तुगेल पुरा तुगेल आणि तुगेल भक्तान गुण स्मरेतासु. कसं स्मरेतासु गुणान ते म्हणून. म्हणजे तुगेल ते दिव्य जावनशील गुण म्हाका उडगास करता रावची तसं एक भाग्य दी. आणि गृणीत वाक म्हळ्यार हांव कसं उलयता ते तुगेल विशय आस देवा. आणि कर्म करो तू काय म्हणून कसं हांव म्हगेल जीवनांत करता ते तुगेले खातीर सेवा रूपान अर्पण जावंच तसं म्हाका भाग्य दी म्हणून हे प्रार्थना करता. म्हणून वृत्रासुरान अशी नॉर्मल सिच्युएशनांत न्हय, इंद्र तागेले वयर आक्रमण करता असं. आणि ह्या सिच्युएशनांत तू आम्ही पळय येता युद्धभूमीर कसं कसं शस्त्र चलता आस दिसता, कितले जण मरता आसा ती. आणि तसल परिस्थितीन तू वृत्रासूर हे प्रार्थना म्हणटा असं म्हणून पळय येता. अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मी भूय. मन स्मरेतासु पते गुणांस्ते गृणीत वाक कर्म करो तू काय. इतली चंद प्रार्थना वृत्रासूर हे हाजेर करता असं. सो ह्या सिच्युएशनांत आम्ही पळय येता की भायली परिस्थिती भारी कष्टाचे वृत्रासूर तागेले वयर आक्रमण जाता असं. एनी टाइम तो मोरचे पुरो जाल्यार तो ह्या सिच्युएशनांत वय तागेले मन आणि हृदय पूर्ण देवाल्यारी आसा. तागेले चेतना आसपण ते पूर्ण केंद्रीत जालेले आसा, भक्तिमय जावन देवाल वैरीची. ताका तो प्रार्थना करता असो, अहम हरे तव पादैक मूल म्हणून सांगेत. सो आमगेल खातीर कसं लर्निंग आसा हे आम्ही पळय येता की आमगेल खातीर हे मस्त हे काणी देखून इन्स्ट्रक्टिव्ह म्हणून सांगेत. हे कशें हृदय परिवर्तन जालें तें कसं नाही अशी मेकॅनिकल फॉर्म्युला ना तू की अशी जाले निमित्त अशी जालें म्हणून. आम्ही पळय येता की हे देवाल दये निमित्त जालेलें. कसं नाही एक परिस्थिती उत्पन्न जाले निमित्त ही भावना येवचे पुरो. आता आमगेल जनरली आम्ही पळयल्यार आमगेल जिवनांत आमकां हें जावका तें जावका म्हणून आम्ही कसं की एक प्रयास करता आसता. जाल्यार एक पंत परिस्थिती अशी जाता की आमगेल मन आशिल्लें तें जायना. और कसं की एक विपरीत परिस्थिती जाता आणि आमकां कसं कंट्रोल ना तशीच एक दिसचे पुरो. तेन्ना आमकां तो देवाल उठकनेक्ट जावचे एक अवकाश मेळटा. आमी निजे रुपार इंटेन्स रुपार प्रार्थना करूं. और दोन्ही सिच्युएशन अशी आसचे पुरो. स्पेशली मस्त जना कोण कोण व्हड मिलियनियर्स बिलियनियर्स तांणी सांगता ती की तांकां कसं की जिवनांत तूं ह्या जावका तें जावका म्हूण आसता. आनी तांकां तें मेळटा. तें मात मेळटर तांगेले दिसता की हांव लेकीन हें मेळटर म्हाका भारी सुख आनंद प्राप्त जातलो. जाल्यार तांगेले खातीर एक प्रकार एंटी क्लायमॅक्स जाता. हें पुरा मेळ्ळ्यार कांय आनंद ना मू जिवनांत. हांव लेकीन इतलें पुरा संपादन करतरी हें करतरी तें करतरी हांव मस्त सगळें लायफांत घडलो हें केलें तें केलें हें पुरा मेळ्ळ्यार खंडीत म्हाका मस्त आनंद जातलो मू. जाल्यार तें पुरा येतरी एक विंगड कसं प्रॉब्लेम सुरू जावचे पुरो. आनी तेन्नाय आमकां तें एक परिस्थिती येवचे पुरो की आमी कशी त्या देवाल उडगास कोरता ह्या परिस्थितीन म्हणून. वृत्रासुराक ते वज्र पळयल सिता ताका कळ्ळें हें विष्णुलें म्हणून. आनी तें वज्र पळोवनूच ताका देवाल भक्ती तागेलें तें अवचेतन मना देखून ते वज्रान ताका विष्णू उडगास आयलो, अंगिरा मुनी उडगास आयलो, नारद मुनी उडगास आयलो. तो एकदम ट्रिगर जाली तागेली ती भावना. सो कोणाल मनांत तूं कसं ते एक रिमोट बॅकग्राउंडांत तो आसचे पुरो, कोणाल मनांत कसं ते एक आसचे पुरो भावना आमकां सांगू जायना. कोणी येद्रा देखून आमी ताका कोणाले खातीर जज करचें जायना. आमकां दिसचे पुरो हो तर असुरो आशिल्लो, आमकां दिसचे पुरो हो मनुश्य अशी हो मनुश्य तशी म्हणून. जाल्यार खंयची परिस्थितीन तूं कसं तागेलें भक्तिमय गुण वयर येवचे पुरो तें आमी केन्नाय अंडर एस्टिमेट करूं जायना म्हणून सांगलें. आमी तळें पळय येता एक पंत तळ्यान शांत तळें आसचे पुरो. जाल्यार एक कसं की एक बबल वयर येता दोगू दोगून हगूर हगूर कसं की एक बबल्स वयर आयल्या म्हणके जाता तळ्यांत. तशींची आमगेल्या अवचेतन अचेतन मना देखून ते बबल्स वयर येता आसता
आणि ते पर्टिक्युलर परिस्थितीन तायल्यारी ते आमकां अपास ते देवाल भक्ती ते देवाल वयर विश्वासू आणि ते भक्तिमय करचे आनीकय प्रेरणा मेळचे पुरो म्हणून भगवद्गीतेन देवान सांगचे आसा नेहा विक्रम नाशोस्ती म्हणून म्हळ्यार कसनय ह्या भक्तिमय आध्यात्मिक जिवनांत तूं कसनय थोडे वेळ प्रयास केल्यारी ते केदनाय देव सोडून घालना त्या अकाउंटान तू क्रेडिट केदनाय आसता ते कितले जन्म जाल्यार ते क्रेडिट मायनस जायना ते क्रेडिट कॅरी फॉरवर्ड जावन नेक्स्ट जन्मांतूय मेळटा नेहा विक्रम नाशोस्ती ಸ್ವಲ್ಪ काळा खातीर तें दिसना पुरो आमगेल भितर आशिल्ली ती भक्ती जाल्यार ते करेक्ट सिच्युएशन आयले सिता ते भक्तीक कोणाक राबोवचें जायना आनी ते कशी एक प्रकार ते ओशन करंट वयर येवन ते व्हड वेव येवचे पुरो तशींच आमगेल जिवनांत ते भायली सिच्युएशन खाली एक ट्रिगर आसचे पुरो प्रभुपाद स्वामील कोण की डिसायपल्सान सांगिल्लें की तांकां कसं एक हेल्थ इश्यू आयले के तेन्ना तांकां देवाल भक्ती येवन तांणी आनीकय सिन्सियर जाली ती म्हणून जाल्यार ते भायले इश्यू कसनय परिस्थिती हेल्थ इश्यू असो कसनय आसो त्या परिस्थितीन म्हणचे न्ही फॅक्टर जावन आमगेलें हृदय परिवर्तन जावचें न्ही मस्त जेन्ना कसन परिस्थिती जावचे पुरो जाल्यार पुराजन वृत्रासुरा म्हणके प्रार्थना करचे सुरू करतात ना ते देवाल दय आनी गुरुजनाल दय असल्यार मात तो उडगास येवचो ताका देवाल दयाचे आमगेल जिवनांत पुरापशी होड म्हूण सांगयत आनी वृत्रासुरान कशी कंप्लिटली फोकस केलें डिवायनांत आनी इंद्राक वृत्रासुरा भितर गेल्लो खंय तो तागेल वज्र घेवन आनी तागेल वज्र घेवन तो भितर वयल्यान तागेल गड कातरता खंय त्या वज्रान आनी ते वृत्रासुराल शरीर इतलें घट्ट आशिल्लें की ते इंद्राक वृत्रासुराल गड कट्ट करच्याक 1 वर्स लागलें गे 360 डेज भितर दखून इंद्र राबून कट्ट करता अशें म्हळ्यार इंद्र थक्कून गेलो थंय भितर दखून तो भायले दृश्टीन पळयल्यार इंद्र विक्टोरियस जाल्लो म्हूण पळयता की इंद्राक विजय पडलें कशें की प्रार्थना करून जाल्यार आमी पळयत की इंद्राकिनाच व्हड विजय निजावन वृत्रासूर आशिल्लो की त्या परिस्थितीन तूं ताणें देवाल उडगास करून कशें की तागेलो आत्मोद्धार करून ताका शाश्वत जावन आशिल्ली त्या देवाल भक्ती प्राप्त जाली म्हणून अशी न्ही की खंयच्या सिच्युएशनाक करचें ना पांडवालें एग्जाम्पल आमी पळयल्यार अशी नाशिल्ली की तांणी तांगेले वटू कसन तें रॉंग पुरा वस्तू केलेलो आसा जाल्यार तांणी तें मन आवरनी तांणी अशी न्ही की तांणी केन्नाय रिवेंजान भावनांत आसता आमगेल जिवनांत कसन आमकां कोणा वटू रिवेंज घेवका पूण मन आसचें पुरो जाल्यार तांगेली रिवेंजा भावना नाशिल्ली पांडवाली तांणी शांती करता आशिल्ली जाल्यार खंयचें कांय करूं जायना आशिल्लें जाल्यार तांगेले मनांत हें आशिल्लें की धर्म संस्थापन जावच्या खातीर कृष्णान कसन आमकां सांगिल्लें आसा पळय तें आमी करता राबोवका म्हणून सो तांगेल फोकस कसन आशिल्लें येदर राबील मनुष्य कसं उलयता कसं न्ही जाल्यार हे परिस्थितीन तूं देवाल दय आमी कशी प्राप्त करून घेवचें त्याचेर वयर फोकस आशिल्लें तशींच आमगेल जिवनांतूय आमी आमगेल जप श्रवण देवाल पुजा इत्यादी करून आमी केदनायची अल्टिमेट डुअर म्हणजे ह्या पुरा परिस्थिती मागशी आशिल्लो तो देव तागेल वयर उडगास दवरून खंयचे परिस्थिती आमगेल जिवनांत आमी ट्राय करचें जाल्यार ते परिस्थिती वयर हो भगवत प्रसादूची म्हूण ते स्विकार करून हे देवाल निमित्त जावचें म्हूण कशें की पेशन्स दवरून टॉलरन्स दवरून आमगेल चेतना देवाल भक्तीमय जावन कशें की आमगेल जाल तितलें सेवा करून आध्यात्मिक रुपारी उन्नती जावचें म्हूण मन आवेल्यार आमगेल जिवनांत कशें एक नेगेटिविटी आसल्यार तें वतलें आनी कशी वृत्रासुराक सुप्रीम विक्टरी मेळ्ळेली त्या मेळटलें आनी आमकां कोणालें वटू आर्ग्युमेंट करतना हा वय ना करता म्हूण तें कशें वृत्ती आसल्यार तें आमी सोडून दिवेत आमी केन्ना आमी आमगेल देवाल वटू कनेक्शनांत आमी सिक्योर जाता ती हॉरिझॉन्टल कशी आसचे पुरो वर्टिकल सिच्युएशनांत आमी सिक्योर जाता ती तेन्ना आमकां हाण केलें सम न्ही तें पुरा म्हणचें कशें हो एक व्हड विशय दिसना आतां वृत्रासुराल पळयल्यार इंद्रान कशें केलें हें केलें तागेलें तें मनान ना तागेले मनांत हेंच आशिल्लें की देवाल भक्ती वटू कशी कनेक्ट करचें आनी तो भगवत प्रसाद तो मेळ्ळलो ताची घेवन तो उपयोग कशी करचें म्हूण होच एक व्हड विशय ह्या सेशनांत आमी पळयत सो आमगेल रुटीन लायफांतूय आमी केन्ना ते देवाल परिस्थिती देवाल प्रसाद म्हूण स्वीकार केल्यार तेन्ना ओवर अ पिरियड आमगेल ते सुकृती जावन आमगेल हार्ट ट्रान्सफॉर्मेशन जाव येता म्हूण सांगितलं तो हांव सेशन हांगा राबयता एक ब्रीफली रिकॅप करता आमी आज कशें डिस्कस केलें सो आमी हें डिस्कस केलें की आमगेलें हें सेशन 2 भागांत जालें वृत्रासुराल काणी आनी आमगेल खातीर कशें लर्निंग अशें येता म्हूण
मागीर आमी पळयलें की वृत्रासूर निजावन कितलो पॉवरफुल आशिल्लो, देवी देवता वय ताका भित्ता आशिल्ली. मागीर आमी रिकॅप केलें मायंड एंड इमोशन्सा विशय, की कशें आमगेलें चेतन अचेतन आनी अवचेतन मन आसता म्हूण. आनी मागीर आमी पळयलें की ओशन करंट्सा विशय पळयलें, भितर दोगून एक विंगड करंट आसता आनी ते पॉवरफुल आसता. आनी आमगेले ह्या जन्माच कसन आमगेली एक परिस्थिती आसता, ते पूर्व जन्मा स्वभाव ह्या जन्मांत आमकां मालगड्याल मेळिल्ले ते व्हॅल्यूज, आमगेले संघाचे चांग संगी वायट संग त्या प्रकारारी ते संघाच प्रभाव आनी पुरापुशी होड विशय म्हळ्यार हृदय परिवर्तना खातीर एक देवाल दयाची म्हूण. सो मल्टिपल करंट्स आमगेले मना भितर आसता. भायल्यान आमी भक्ती ट्राय करचे पुरोती जाल्यार आमगेले जन्म जन्मांतराचे विंगड विंगड करंट्स आमगेले भितर चलता आसता म्हूण पळयत. आमी विस्तारान फुडें जन्मा विशय डिस्कस केलें की कशें तो निजावन चित्रकेतू महाराज आशिल्लो, जाल्यार ताका श्रापीत जावन तो पार्वती शाप घेवन तो ह्या जन्मांत वृत्रासूर जाता. तशींच त्वष्ट मुनीन यज्ञ करून इंद्रा मारच्या खातीर म्हूण ताणें आवाहन केले प्रकार तागेले पुत्र जावन चित्रकेतू येता. सो चित्रकेतूले वृत्रासुराला आमी पूर्व जन्माच पळयत की मल्टिपल फॅक्टर्स आशिल्लीं. तशी आमगेले लायफांतूय आमगेले लायफांत विंगडपणी आमगेले आसतात, आमी गोत आशिल्लें. आमगेले लायफांत मल्टिपल फॅक्टर्स आसता ती खंयची निमित्त आमी ह्या परिस्थितींत आमगेल्या जिवनांत आसता ती म्हूण हें एक आमी समजून घेवं म्हूण आमी पळयलें. मागीर आमी इंद्राल आनी वृत्रासुराल फायटा विशय पळयलें आनी कशी एक पॉयंटार येत तरी ऑल्दो वृत्रासुरान मार येत आशिल्लें, इंद्र भिवन गेलोलो, जाल्यार वृत्रासूर प्रार्थना करचें सुरू करता. ते कसल निमित्त जाल्लें म्हळ्यार आमी डिस्कस केलें की देवाली दया म्हूण. आनी देवाल दये निमित्त दोन वस्तू जाता म्हूण आमी सांगिल्लें की आमकां ती स्व इच्छा आस पळय, कसन एक चांग कोरका म्हणून देव ताका आनीक बल दिता आमकां चांग करची तशी आमगेले कारण कोरून घेता देव आमगेली इच्छा आसल्यार. आनी दोनीच म्हळ्यार आमगेले ते फुडेंचे जन्म जन्मांतर दोष संगा दोष ते पुरा आसल्यार ताचे तो प्रभाव देव उणी करता. सो कशी आमी डिस्कस केलें की कशी एक फातोर पर्वता वयर लोकून वरच्याक भारी कश्ट जावचे पुरो, जाल्यार देव दोन वेन आमकां एफेक्ट करता. आमकां बल चड दिता, ताका आमी फातोर लोकळे, आनी देव फुडें ते दोष उणी करता म्हूण तागेले दयेन फातोरूय सांग जाता, ताका आमी मुखारसून वचच्याक आमकां इजी जाता म्हूण पळयत. तशी आमी वृत्रासुरान पळयलें की तागेली भारी एक आसुरीक भावना आशिल्ली, जाल्यार तो कसंकी सांगता आशिल्लो इंद्राक, जाल्यार ते चेंज जावन तागेले मूड चेंज जाता. आनी ताका अंगिरा मुनी आनी नारद मुनी विशय उलगास येता. आनी तो ते इंद्राक सांगता हरीर ददेश तपसा सती, जे तुगेले ते वज्र आसा तातूंत देवाल दय आसा, ददीची मुनीले तपस्या बल आसा, ते विसर नाका इंद्रा म्हूण. तशी तागेले ते फोकस चेंज जाता की तो तागेले आशिल्ले ते परिस्थिती जिवनांत तो इंद्र शत्रू त्या पुरत वचना, हाची मागशी कसंकी म्हगेले गुरु जनाले आनी देवाल भगवत प्रसाद आसा पूण त्या ताका उडगास येवन तो देवाल खातीर प्रार्थना सुरू करता म्हूण. सो त्या प्रकारान तागेले ते हृदय परिवर्तन जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. तो सांगता पुंसाम किल एकांत धियम स्वकान म्हणून, म्हळ्यार देवाल कोण भक्त आसा देव केन्नाय सोण घालना तांकां, आनी तो खंडीत ह्या परिस्थिती म्हगेल्या जिवनांत आशिल्ली ते देवाल निमित्ताची म्हूण. आनी तो इतले चंद एक प्रार्थना करता म्हूण सांगिल्लें आसा. अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदास भवितास्मि भूय मन स्मरतासु पते गुणांस्ते गृणिक वाक कर्म करो तू काय म्हूण. देवा तुगेले चरण कमलांत म्हाका आश्रय दी आनी तुगेले दासानुदास जावन सेवा करचे तसले म्हाका भाग्य दी, आनी म्हगेले मन तुगेले गुणाचें वर्णन करचे तसले भाग्य दी, आनी केन्नाय तुगेले कीर्तन आनी कसले हांव कर्म करता ते तुगेले खातीर ते सेवा भावान करचे तसले भाग्य दी म्हणून अशी प्रार्थना करता म्हूण पळयत आमी वृत्रासुर. सो आमी आमगेले खातीर लर्निंग्स कसन म्हूण पळयत की आमगेल्या जिवनांत आमी खंयचे परिस्थितींत आमगेले मन आशिल्ले म्हणके जाता, एक म्हणटा जायनातल्या म्हणके जाता, जाल्यार मन आशिल्ले जाल्यार आमकां सूख मेळना आनी जायनातल्यार दुःख मेळटा. सो खंयचे एक सिच्युएशनांत आमी सॅटिस्फायड जावचें चिके कश्ट आसता एक म्हणटा, जाल्यार आमी पळयत खंयचे परिस्थिती आसल्यार आमगेले जप श्रवण पुजा इत्यादी करता रावल्यार ते देवाल विशय केन्ना कॉन्शियस आसल्यार तेन्ना आमकां कळटा की हाची पुरा मातशी कारण कशें की परिस्थिती आसा ते देवाले निमित्त, आनी ते परिस्थिती आमी कसन आसा ते परिस्थिती आमी भगवत प्रसाद म्हूण ते स्विकार करून घेवचे, त्या भावना आमगेल्या मनांत येता
आणि ते भक्तिमय जावन आमी केद मुखार सून वता ती ते वृत्रासुरान परीक्षित महाराजान बली महाराजान दाखयलेलो आसा आणि हा विक्रम नाशोस्ती केवळ सेव केलेले थोडे वेळ कोरल्यारी देव ताची क्रेडिट आमकां जन्म जन्मांतर ते देव दिता आसता ते केन्नाय सोड घालना तसल तो प्रितीच असेल तो देव तागेले एक पण चरण कमल गट्टी धरल्यारी तो खंयच्या विशयांत आमकां केन्नाय सोड घालना म्हूण सांगिल्लो आसा आणि खंयच्या परिस्थितीन तो आमी अप्रोप्रिएटली ते सर्विंग जावन मूड असून देवाल उडगास दवरल्यारी आमी जिवनांत आमगेले हृदय परिवर्तन करून मनोवर परिवर्तन खंडितय जातलें सो हांकां हांव सेशन रबयता कसं उलयलेल्यान तूं चूक आसल्यारी तुमी क्षमापण कर हरे कृष्ण ज्योती माताजी तुम्ही काय हरे कृष्णा भारी सुंदर सेशन असेल प्रभूजी जाल्यार कोणा कसले प्रश्न निमगूच आसा कसले कमेंट दिवचे आसा तांणी आयदर चॅट बॉक्स घालता जावं अनम्यूट करून सांगता एक क्वेश्चन आशिल्लें की रावण आउट कसं कनेक्शन आसकी ना म्हाका कोत असेल म्हणटा कसं कनेक्शन म्हूण ते भागवतमान दिसन हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हाँ वेणी माधव हरे कृष्ण प्रभुजी भगवद्गीतेन कृष्ण सांगता न्हू एकांतू की योगक्षेम वहाम्यहम म्हळ्यार कसले थोडे उणे असल्यार ते हांव मुखार सुनू तुमकां त्या क्वालिटीज दितालो दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ टुडेज सेशन सो एब्सोल्युटली भारी वय भारी लाइक पॉइंट वेणी माधव करेक्ट थँक यू हरे कृष्ण वृत्रासुर कोण अशी प्रिवियस लाइफ अंतू चित्रकेतु महाराज म्हणून तांगेले पुढे जन्मांत क्वेश्चन आणि कोणा कसले प्रश्न जावन निमगूच आसवा जो कमेंट कसं दिवच आसवा very like session असेल प्रभूजी वृत्रासुर जरी जसे तुम्ही सांगितले की बायला अपियरन्स इंग्लिशान सांगता द अपियरन्सेस आर ऑलवेज डिसेप्टिव्ह म्हळ्यार ऑलवेज अशी नाही पण मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे कॅन बी डिसेप्टिव्ह म्हळ्यार जसे तुम्ही सांगले हो असुर आशिल्लो वृत्रासुर बट जाल्यार तागेले हार्ट एक असुराल नाही आशिल्ला जरी सुरवेर तागेले ऍक्शन्स पळयताना अशें दिसले की तो असुराले कार्य करता असो जाल्यार तागेले एक शुद्ध भक्ताल हृदय आशिल्लें तागे लागीं जशे आमी म्हणयता की देवाल एक श्रेष्ठ भक्तांपैकी तो एक आशिल्लो जशी महाजन म्हणटा ती तशी देवाल एक वरिष्ठ भक्ताल हृदय तागेले आशिल्लें तर मग भक्ताल शुद्ध भक्त आशिल्ले निमित्त देवाला तागेले उद्धार जाले जशी इंद्राले वज्र प्रहारान तागेले देह सोडलेले तर तागेले तशी ह्या आमी लेखीत की देवाल दये तो पात्र जालो की देवाल इच्छे प्रमाण तागेले मरण स्वीकार केले अशी तागेल त्वष्टा ऋषी यज्ञ ताजे कसन कारण निमित्त तागेल अवतरण जाले तो भाग विंगड असो पण ते ह्या सगळं देवाला लिहिला आमकां कळत असं सत्संगान तुगे सगळं घडून येवचे देवाल कृपे निमित्त आमकां तांतुल्यान कसले लेसन्स शिकू येता म्हणून एक पळोवचें मेळटा तशी जशी तुम्ही सांगले की देवाल इच्छा देवाल कृपा हे म्हणल्यार आमगेल फ्री विल जे आसा ते हेकड तेकड धांवन नासतना रायट ट्रॅकार वचच्याक आमकां मदत मेळटा तशीच आमी जे बॅकलॉग हाडलेलो आसा लास्ट लायफ पास्ट लायफ सांचो आणि तशी ह्या लायफान तो आमगेल कसल दुर्गुण किंवा कसल आमी एक बॅकलॉग भरता आसा ती त्या कशी उण जाता वता देवाल कृपेन त्या तुमी सांगून दिल्या तशी अनेक एक लेसन शिकू येत म्हळ्यार वी डोंट हॅव टू बी जजमेंटल म्हळ्यार कोणाल विशयान आमी भायल्या अपियरन्सार आमी कसले जजमेंट घेऊ ना कोणाला शुद्ध भक्ती आसा कोणाला ना आसा मीन्स आमकां एक हॅबिट जालेलो आसा ह्या जगत त्या राबिल निमित्ती की याद्राच्या पळेल नंतर तो सुंदर असल्यार दिसच्या का हा हागेल हार्टे सुंदर आसतलें आनी पोवच्या ग्रुप असल्यार घोतना हो भक्त वय की नाही कशी कोण गोतू आमी एक अशी मेंटॅलिटी आसा आमगेली की आमी जजमेंटल असता ती पण हे भक्ती आयल्या नंतर आमकां कळटा की आमी कशी जजमेंटल आसतना जशी मस्त फरक शिकचे विषय आमगे प्रति सेशनांत आमकां शिकच्या मेळटा मस्त धन्यवाद तुमकां इतले चंद चंद विषय तुम्ही घेऊन येताचे आमगेल खातीर आणि ते मस्त सुलभ म्हळ्यार आमकां मात्या वची तशी तुम्ही सांगून दिता ती ताचे खातीर तुमकां मस्त धन्यवाद प्रभूजी हरे कृष्ण पुराय भक्तांक मगेल
हार्दिक अशी सांगचे म्हळ्यार प्रति सेशन तुम्ही आमकां येवंक हांगा अटेंड करता ह्या सकाळ सेशन्स तशें आनी कोणी बांदू बांधव आसा जांकां कोंकणी येता तांणी वरकीन ह्या सेशनाचे लाभ घेवं येता तांक सगळ्यांक आमी सांगून पळोवचें कोणा सुकृती आसत तांणी ते एक्सेप्ट करपाची जो कसो आसा म्हूण एखाद टायम पळोवचें ते तांकां लायक जाल्यार ते कंटिन्यू करपाची जशें आमी जालें तितले सगळ्यांक हाका कनेक्ट करचा प्रयत्न करता इतले सकाळ बांधवांक आणि स्वतः समेत तुम्ही सगळ्यांनी येवका प्रति सेशनाका म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती आम्ही 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून या सेशन हरे एंड कृष्ण करूया हे हरे प्रश्न कृष्ण सुमुख नायक हांणी प्रश्न केलेलो पार्वती देवीन कित्याक शाप केलेले शापित केलेले म्हणून चित्रकेतू हो, महाराजान हो. नाही ते अशी परिस्थिती आसा की चित्रकेतू महाराज तागेले विमान घेवन शिवलोका वता सदाशिवा आणि सदाशिव देव म्हळ्यार केतनेची विष्णू प्रार्थना तागेले वैराग्य पुरा कसं की सभेंत ऋषीगणा विशीं सांगता आसता तेन्ना ते ऋषीगणा विशीं सांगता आसतना चित्रकेतू महाराज तागेले विमाना पळोवन ताका हांसतके हो सदाशिव म्हळ्यार कशी आसा म्हणून वैराग्या विशीं देवाल भक्ती विशीं उलयता आसा आनी बायल एक पांयार बसून घेतला म्हणून बद्दाची हो तागेल्या म्हणके आनी कोणीच जावचें साध्य ना म्हणून तागेले मनांत कांय डिसरिस्पेक्ट नाशिल्लें जाल्यार पार्वती देवी ते पळयता ते सभेन तूं तशें हास्य ते समने आशिल्लें आनी त्या प्रकारारी ती ताका श्रापीत करता म्हणून सांगिल्लें ते आन्सर ताचे हरे कृष्ण हरे कृष्ण थँक्यू तुम्ही पुराजन भारी चंद्रुपारी भाग घेवन तुमगे भारी चंद कॉमेंट्स येता आसा ती ह्याची देवाल भक्ती आनी भक्ती प्रोसेसाचे पावर एक्चुअली की कोणी हातूंत कनेक्ट जावन आमी प्रभुपाद स्वामी बुक्स वाजून नामस्मरण थोडे वेळ करचे सूर केल्यार ते आमकां आमगेले म्हणटात पण ह्या सेशनांत कसं आसा ते आमकां ते देवाल दय जावका म्हणून ते आमगे जिवनाचे ते एक कळकळी ते मन येतलें पूण तातूंत खंडितच हरे कृष्ण हेच होती की जाय आता आम्ही 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र म्हणूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्णा आम्ही सगळ्यांनी नेक्स्ट संडे मिळूया हरे कृष्ण